30 जानेराक जावपी महाआंदोलन फाटी घेवचें ना तसो ठाम निर्णय चिंबलकरांनी घेतला। तशेंच उपोशण फाटी घेवप वा ना हाचेर थळाव्यांकडेन उलोवप करून निर्णय घेतले। तशेंच ह्या प्रकल्पाक लागून चिंबला वाठारांत केल्ल्या हानीची नुकसाण भरपाय दिवची आनी सुवात आशिल्ली तशी करून दिवची अशी मागणी समाज वावुरपी गोविंद शिरोडकरान केल्या। चिंबला जावपी युनिटी मॉल आनी प्रशासन स्तंभ दुसऱ्या सुवातेर व्हरतले अशें परिपत्रक पर्यटन खात्यान जारी केल्ले। सर्वेक्षणा प्रमाण युनिटी मॉल आनी प्रशासन स्तंभ तोयार तळ्याच्या प्रभाव क्षेत्रा भायर आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगिल्लें। मजगतीं सरकारान घेतिल्ल्या निर्णयाक आमी येवकार दिता, मात हो प्रकल्प तोयार तळ्याच्या प्रभाव क्षेत्रा भायर आसा हें मात आमकां मान्य ना अशें गोविंद शिरोडकरान गोमंतक टीव्ही कडेन उलयता आसतना सांगलें। ताका लागून महाआंदोलन हे 30 जानेराक जातलेच असो निर्णय ह्या आंदोलकांनी घेतला। एसटी राजकीय आरक्षण विधेयकाक संसदेच्या दोनूय सभाघरांची मंजुरी मेळ्ळ्या। कायदो मंत्र्याक मेळून फुडली प्रक्रिया करपाचें निवेदन सादर करतले। 8 ते 15 दिसांत आरक्षण दिवपा संबंधी आवश्यक ती कार्यवाही करपाचें केंद्रीय मंत्र्यान आश्वासन दिल्ल्याची म्हायती आदिवासी कल्याण मंत्री रमेश तवडकरान दिली। गोंयांत एसटी समाजा खातीर 2027च्या विधानसभा वेंचणुके पयलीं राजकीय आरक्षण मेळून दिवपा खातीर राज्य सरकार झुजापावण्याचेर यत्न करतात। ह्या संदर्भात आदिवासी कल्याण मंत्री रमेश तवडकरान नवी दिल्लीत केंद्रीय कायदो मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हांची भेट घेतल्या। राजकीय आरक्षण प्रक्रियेत व्हड तांत्रीक अडचणी ना। फुडल्या 8 ते 15 दिसांनी हाचेर फावो ती हालचाली करपाचें आश्वासन केंद्रीय मंत्र्यान दिल्या अशी माहिती मंत्री रमेश तवडकरान दिली। गोंया भायर रोजगारा खातीर स्थलांतरीत जाल्ल्या नागरिकां खातीर दोट्टे नागरिकत्व दिवचे अशी मागणी गोवा फोरडाचो मुखेली विजय सरदेसायान केल्या। नोकरे खातीर गोंयकारांक गोंया भायर वचचें पडलें, मात भावनीक आनी सांस्कृतीक दृश्टींत ते आजून गोंयाक जोडिल्ले आसा। कुटुंब वळख आनी गोंयकारपण जपपा खातीर पोर्तुगीज नागरिकत्व आशिल्ल्या गोंयकारांक संरक्षण दिवचें अशी मागणी विजय सरदेसायान केल्या। कामा खातीर ह्या तरणाट्यांक गोंय सोडून भायल्या देशांनी वचचें पडलें। गोंया भायर रोजगारा खातीर स्थलांतरीत जाल्ल्या नागरिकां खातीर दोट्टे नागरिकत्व दिवचे अशी मागणी गोवा फोरडाचो मुखेली विजय सरदेसायान केल्या। गोंया भायर स्थलांतरीत जाल्ले तरणाटे आजुनूय भावनीक आनी सांस्कृतीक दृश्टीन ते आजून गोंयाक जोडिल्ले आसा अशें विजय सरदेसाय सांगता। ताका लागून तांकां दोट्टे नागरिकत्व दिवचे अशी तांणी मागणी केल्या। पंजाबात आम आदमी पक्षाच्या सरकारान लोकांक दिल्ली सगळी आश्वासनां यशस्वीपणान पुराय केल्यात। 90% लोकांक झिरो बिलां येतात। तशेंच चडांत चड सरकारी शाळेचें नूतनीकरण जाल्ल्यान पालक शिक्षक संघटनेच्या बसकेक परतून सुरवात जाल्या। भलायकी क्षेत्रांत आप सरकारान सुमार 1000 भलायकी हॉस्पिटलां सुरवात केल्ली आसा, जातूंत 4 कोटीच्या परस चड लोकांक ओपीडी सेवाय दिलेली आसा। ह्या क्लिनिकांनी नागरिकांक फुकट वैजकी तपासणी आनी वखदां दिवपाची वेवस्था सुरू आसा अशें पंजाबाचे मुख्यमंत्री भगवंत मान हांणी सांगलें। देखून गोंयांत लेगीत अशीच भलायकी सुविधा लोकांक दिवची अशी मागणी गोंय आपाचे मुखेली वाल्मिकी नायकान केल्या। गोंयांत जिल्लो पंचायत वांगड्यांक नवी जापसालदारकी दितले हाची रोखडीच घोशणा जातली। नव्या जापसालदारकेक लागून पंचायत वांगड्यांक सामाजीक मळार व्हडली भुमिका करची पडटली अशें पंचायत मंत्री माविन गुदिन्होन सांगलें। आयतारा GPRDन नव्यान वेंचून आयिल्ल्या जिल्लो पंचायत वांगड्यां खातीर आयोजीत केल्ल्या परीक्षण शिबिराच्या उक्तावण सुवाळ्यात ते उलयताले। मजगतीं GPRDन दिल्लें प्रशिक्षण पंचायती वांगड्यांक उपयोगी पडटलें अशें मंत्री माविन गुदिन्होन सांगलें। हाका लागून तांकां आपल्यो जापसालदारक्यो आनी कर्तव्यां विशीं जाणविकाय जातली। तशेंच सामान्य लोक, अधिकारी आनी सरकार हांच्या मदीं दुवो कसो जावचो ना ते समजतले। वांगड्यांनी आपल्या आनी विरोधी मतदारांतलो भेद कुशीक दवरून सगळ्यां खातीर वावुरचें पडटलें। मतभेद कुशीक दवरल्यार उदरगतीचें काम करपाक सोंपें जातलें। नव्यान वेंचून आयिल्ल्या वांगड्यांक शक्य तितलो आदार दिवपाक सरकार तयार आसा अशें पंचायत मंत्री माविन गुदिन्होन सांगलें।
बेतूल वाठारांत ONGCत सुरू आशिल्ल्या एनर्जी वीक कार्यावळी खातीर राष्ट्रीय महामार्ग 17चेर व्हडा प्रमाणात बेतूल वाठारांत ONGC वाठारांत आयोजीत केल्ले एनर्जी वीक कार्यावळी खातीर राष्ट्रीय महामार्ग 17चेर व्हडा प्रमाणात येरादारीची कोयंडी जाता। हाचो फटको शाळेच्या विद्यार्थ्यांक बसता, तशेंच एम्ब्युलन्स लेगीत ह्या कोयंडेत शिरकून उरता। देखून थळाव्यांनी प्रशासनाचेर खर तिडक उक्तायल्या। सरकारान अशा व्हडल्या कार्यावळींचे आयोजन करता आसतना कसलेच नियोजन करूंक नाशिल्ल्याचे सामान्य जनतेक हाचो त्रास आता सोंसचो पडटा। बेतूल वाठारांत ONGCत चालू आशिल्ल्या एनर्जी वीक कार्यावळी खातीर राष्ट्रीय महामार्ग 17चेर येरादारीची कोयंडी जावपाक लागिल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या। योग्य नियोजन नाशिल्ल्याचे थळाव्याचे म्हणणे आसा। माडेल थिये वाठारांत प्रस्तावित 75 प्लॉटांच्या मेगा प्रकल्पाक आदलो आमदार किरण कानोळकरा सयत थळाव्यांनी विरोध केला। ह्या प्रकल्पा खातीर योग्य रस्तो नाशिल्ल्याचो आरोप करीत जमिनी हडप करतले असो भंय ह्या थळाव्यांनी उक्तायला। त्या खातीर हो प्रकल्प बेगोबेग रद्द करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या। माडेल थिये प्रस्तावित 75 प्लॉटांच्या ह्या मेगा प्रकल्पा आड थळावे रस्त्यार देवले। आदले आमदार किरण कानोळकर हाणें घडणूक थळाचेर भेट दिवन थळाव्यांक तेंको दिलो। ह्या प्रकल्पा कडेन प्रवेश करपाक रस्तो ना। भविष्यात रस्तो दाखोवपाच्या नांवा खाला थळाव्यांच्यो खासगी जमिनी संपादीत करतले असो भंय थळाव्यांनी उक्तायला। संबंधीत प्रकल्पा खातीर पर्यावरण तशेंच शेतांचेर परिणाम जातलो, देखून हो प्रकल्प रद्द करपाची मागणी थळाव्यांनी लावन धरल्या। दिवचल शारांत पार्किंग समस्या दिसान दीस गंभीर जायत आसा। दुसरे वाटेन 2 वर्सां जाली तरी लेगीत आजुनूय पे पार्किंगेचो प्रस्ताव शिरकून पडला। पे पार्किंग केन्नाच्यान सुरू जातली ताची दिवचलकार वाट पळयतात। दिवचल शारांत दिसान दीस बेशिस्त पार्किंग आनी येरादारीची समस्या वाडत आसा। ही समस्या कायमची सुटावी जावपाक जाय अशी मागणी दिवचलच्या वेपाऱ्यांसयत बाजारात येवपी लोक आता करपाक लागला। शारांत वेगवेगळ्या सुवातींचेर दिसान दीस येरादारीची कोयंडी निर्माण जाता। वाहन चालक नेम पाळिनात। बाजारात वचपी रस्त्यांचेर तर सदांच येरादारीची कोयंडी दिश्टी पडटा। बाजार आनी ग्राउंडा कडेन तर बेशिस्त पार्किंगाचे प्रकार वाडल्यात। ताका लागून दर दिसा सकाळ आनी सांजेच्या वेळार बाजारात व्हडा प्रमाणात ही समस्या निर्माण जाता। बाजारात ट्रॅफिक जाम जावपाचे प्रकार तर सच्चेच जालेले आसा। देखून पालिकेन पे पार्किंग चालीक लावची अशी मागणी वेपाऱ्यांसयत कांय थळाव्यांनी लेगीत केलेली आसा। बेरेस्तारा 70 सालेली वाठारांत आशिल्ल्या इको फार्मा लागसार आशिल्ल्या सुक्या तणाक आनी काजू बागायतीक अचकीत उजो पेटलो। उजो पालोवपी दळान घडणूक थळाचेर धांव मारीत हो उजो नियंत्रणात हाडलो। 2 दिसां पयलींच अशाच तरेची उजो लागपाची घडणूक हांगासर घडिल्ल्याची म्हायती उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली। गोंयांत ह्या दिसांनी कांय कडेन अशाच तरेच्यो उजो लागपाच्यो घडणुक्यो सामकार येत आसा। बेरेस्तारा 70 सालेली वाठारांत आशिल्ल्या ह्या इको फार्मा लागसार आशिल्ल्या सुक्या तणाक आजी काजू बागायतीक अचकीत उजो पेटलो। उजो पालोवपी दळान घडणूक थळाचेर धांव मारून हो उजो कसो बसो आटोपात हाडलो। मात्र अशाच तरेचो उजो लागपाची घडणूक ह्या आदी लेगीत 2 दिसां पयलीं घडिल्ल्याची म्हायती उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली। पिळण रेवोड्या वाठारांतल्या साकवाच्या दुरुस्तीक थळाव्यांसयत आदले आमदार किरण कानोळकर हांचो खर विरोध कायम आसा। आमच्या उदरगतीक कांयच विरोध ना, मात साकवाच्या दुरुस्तीक सुरवात करपाच्या पयलीं योग्य रस्तो तयार करात। ह्या रस्त्या शिवाय आनीक खंयचो यो वच करपाक मार्ग नाशिल्ल्यान लोकांक त्रास सोंसचे पडटले। देखून संबंधितान ह्या प्रकारांत लक्ष दिवन हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्यांनी आता केलेली आसा।
हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेअर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवांतले कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय. कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय. गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक न्यूज पेपराचेर आमकां प्रत्येक वेळार दिसून येता. गोमंतकांतलें गोंयांतलें एक जुनें वर्तमानपत्र. संपूर्ण गोंयची जी नॉलेज जी आमकां मेळटा, जी दैनीक म्हायती मेळटा, तातूंत ज्ञानाक भर पडटा. अशा तरेचो गोमंतक हो दैनीक. गोमंतक दैनीक जे आसा हे गोमंतक दैनिकान सगळे तरेची आंदोलन गोंयांत जी जाल्या आनी तेणे सदांच त्या आंदोलनाक भाग घेतात. सगळे वेळार त्या आघाडीचे आशिल्ले गोमंतक दैनीक पेपर जो आसा हो सगळ्यान गोंयचो जुनो आनी गोंयान हेज्या बद्दल लोकांक खूब प्रेम आनी आवड आसा. गोमंतक वाचल्या शिवाय काही लोकांक चैन पडना. जे आयज गोमंतक वृत्तपत्रांत जे तेंच्यांनी बातमी दिवपाक जाता तो पवित्र जो आसा जे सत्य उघडकीस हाडप हो त्यांचो एक मेन ऑब्जेक्टीव आसा. गोमंतक व कोकणचे पहिले अग्रेसर दैनिक दैनिक गोमंतक. दिल्लीत कडाकाच्या थंडीत वायू गुणवत्ता लेगीत कमी झालेली असा. हवा दर्जाचो आंकडो जो आसा म्हटल्यार AQI जो आसा तो सामको वायट श्रेणीत पाविल्लो आसा. दिल्लीच्या वातावरणात प्रदूषण आणि थंडी या दोनूय समस्यांचो सामनो दिल्लीकारांक सध्या करचो पडटा. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड म्हटल्यार CPCB हांच्या आंकडेवारीनुसार दिल्लीचो AQI जो आसा तो 281 नोंद जालेलो आसा, जो सामको वायट श्रेणीत आसा. दिल्लीतले प्रदूषण वाठार जे आसात ते मुणका हांगासर AQI 314 पावला. द्वारका सेक्टर 312, जहांगीपुरी 367, विवेक विहार 356, बिजिनीपूर 363. दिल्लीच्या वातावरणात सुदारणा करपा खातीर सरकार आणि नागरिकांनी एकठांय येवन काम करप सध्या गरजेचें आसा. प्रयागराजाच्या पवित्र त्रिवेणी संगमाचेर माघ मेला 2026चो एक अद्भुत असो सुवाळो सध्या थंय चालू आसा. ताका लागून ह्या एकादशीच्या मुहूर्ताचेर भाविकांनी तशेंच श्रद्धाळूंनी प्रयागराज हांगासर त्रिवेणी संगमाचेर पवित्र स्नान केलें. जया एकादशी ही देव विष्णू खातीर विशेष पुजा केली वता आनी हो एक पवित्र असो दीस मानलो वता. माघ मेलाचे सध्या प्रयागराज हांगासर आयोजन केल्लें आसतना हांगासर भाविकांनी आनी ह्या श्रद्धाळू लोकांनी हांगासर पवित्र स्नान केलें. ह्यात प्रयागराजात फाटल्या दिसांनी कुंभमेळाचें लेगीत आयोजन जाल्लें. प्रयागराजात गंगा, यमुना आणि सरस्वती अशे 3 नद्यांचे पावन संगम जाता. ताका लागून ताका त्रिवेणी संगम अशें म्हटलें वता. जम्मू काश्मीरात सध्या जोरदार झेलाचो पावस पडपाक लागिल्लो आसा आनी ह्या झेलाच्या पावसाक लागून येरादारी जम्मू काश्मीरात ठप्प जाल्लेली आसा. राष्ट्रीय महामार्ग 3ऱ्या दिसा लेगीत हांगासर तांकां ह्या येरादारी खातीर बंद दवरचो पडलो, कारण की जम्मू काश्मीरात सध्या जोरदार
बर्फवृश्टी म्हटल्यार झेलाचो पावस सध्या थंय पडपाक लागिल्ली आसा. येरादारी तशेंच पर्यटना खातीर ही जी येरादारी जी आसा ती आडखून उरिल्ली आसात आनी हाचो परिणाम जो आसा तो पर्यटकांचेर थंय जे पर्यटक जम्मू काश्मीराक भेट दिवपाक वतात त्या पर्यटकांचेर लेगीत हाचो परिणाम जाल्लो दिश्टी पडटा. सलग 3 दीस हांगासर येरादारीची कोयंडी व्हडा प्रमाणांत जाणवपाक लागला. जम्मू काश्मीर हांगासर व्हडा संख्येन सध्या झेलाचो पावस पडिल्ल्या कारणान सध्या येरादारीक आडमेळी निर्माण जावपाक लागल्या. जम्मू काश्मीराच्या डोडा ह्या जिल्ल्यांत सध्या व्हडा प्रमाणांत झेल पडिल्ल्यान सध्या सगळी कडेन धवी फुल्ल अशी झेलाची चादर ह्या शारांत पसरिल्ली आसा. ताका लागून हांगासर पर्यटक जे आसात ते व्हडा संख्येन झेलाचे दर्शन घेवपा खातीर आनी झेलांत भोंवडी करपा खातीर हांगासर भेट दितात. ह्या व्हडा प्रमाणांत पडिल्ल्या झेला खातीर जम्मू काश्मीरांतले जनजीवन जे आसा तें विस्कळीत जाल्लेलें आसा. मात्र निसर्ग जो आसा किंवा सैम जो आसा तो धवो फुल्ल वाठाराक लागून आनिकूय आकर्शीत आनी सुंदर दिसपाक लागिल्लो आसा. जम्मू काश्मीराचें सौंदर्य ह्या पडिल्ल्या झेला खातीर आनीक सुंदर दिसपाक लागिल्लें आसा. पर्यटकांची पावलां हांगासर सध्या वळपाक लागिल्लीं आसा. दिल्ली सरकार आनी CGTMSE हांच्या मदीं जाल्ली कबलात तरणाटे आनी स्टार्टअपा खातीर खूब म्हत्वाची आसा अशें दिल्लीची मुख्यमंत्री रेखा गुप्तान सांगलें. दिल्लीत लाखांनी तरणाटे वेवसाय वा उद्देग ह्या क्षेत्रांत येवपाक फुडाकार घेतात. मात्र तांकां आर्थीक मजत दिवपा खातीर सरकारान कितें तरी उपाय काडपाक जाय. तांकां आर्थीक सहकार्य करच्या खातीर दिल्ली सरकारान ही भुमिका घेतिल्ली आसा अशें दिल्लीची मुख्यमंत्री रेखा गुप्तान सांगलें. दिल्ली सरकार तांकां रीण मेळोवन दितले आनी ही येवजण स्टार्टअप आनी MSME खातीर एक व्हड म्हत्वाची थारतली. ह्या प्रक्रियेंतल्यान लोकांक 10 कोटी मेरेन रीण घेवपाक मेळटलें आनी ताचो 1 लाखा परस चड लोकांक फायदो जातलो अशें दिल्लीची मुख्यमंत्री रेखा गुप्तान सांगलां. अदानी डिफेन्स कंपनीन ब्राझीलांतल्या मुखेल विमान निर्मात्यां बरोबर एम्ब्रायर कंपनी वांगडा इतिहासीक भागीदारी केल्ली आसा आनी ह्या भागीदारी खाला भारतांत प्रादेशीक विमान उत्पादन युनिट स्थापन करतले, जाका लागून आत्मनिर्भर भारताक गती मेळटली आनी विमान उद्देग गुंतवणूक आनी रोजगाराक चालना मेळटली. ह्या प्रकल्पा खाला एम्ब्रायराचे प्रादेशीक जेट विमान हे लेगीत भारतांत तयार जातले, जातूंत 70 ते 146 प्रवाशांक बसपाक सुविधा उपलब्ध आसतली. ही भागीदारी भारताच्या विमान येरादारीच्या फुडाराक एक नवो आकार आनी नवी दिशा दितली. त्याच बरोबर संवसारीक विमान उद्देगात घटमूट भुमिका करतली अशें ह्या वेळार हे अदानी डिफेन्स कंपनीच्या वांगड्यांक सांगलें. गोरखपूर हांगासर उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हांच्यांनी जनता दर्शनात वांटो घेतलो. तांच्यांनी हांगासर आयिल्ल्या लोकांची समस्या जाणून घेतली. उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हांच्यांनी गोरखनाथ मंदिरात हो जनता दर्शन कार्यक्रमात वांटो घेतलो आनी लोकांच्या समस्यांचे निवारण केलें. वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान लोक आपापल्यो समस्या घेवन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हांकां मेळपाक आयिल्ले. जांच्यो समस्या ल्हान आसात किंवा थंयच्या थंय सुटाव्यो करपा सारक्यो आसात तांच्यो समस्या तांच्यांनी थंयच्या थंयच सुटाव्यो करपाचो यत्न केले. जाल्यार कोणाची समस्या व्हड आसात तांकां मागीर येवन तांचे आश्वासन तांकां तांची समस्या पुराय करपाचें आश्वासन ह्या वेळार उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथान दिलें. लोकांच्यो समस्या जाणून घेवपा खातीर तशेंच सुटाव्यो करपा खातीर हे जनता दर्शन ते घडोवन हाडटात. अरबी दर्याच्या देगेर आशिल्ले पोरबंदर आतां पर्यटनाचे एक फामाद स्थळ म्हणून मुखार येवपाक लागला. गुजरातांतले हे पोरबंदर हांगासर एक पर्यटनाक चालना दिवपा खातीर सरकारान एक म्हत्वपूर्ण पावल उबारिल्लें आसा.
पर्यटनाचेर आदारीत आशिल्ल्या ह्या वाठाराचे उदरगतीचे नवे केंद्र सध्या हे पोरबंदर जावपाक लागिल्ले आसा. माधवपूर दर्यादेगे वयल्यान विकसीत केल्ल्या दर्यादेग वाठारांत आपली सैमीक सोबीतकाय तिगोवन दवरून आंतरराष्ट्रीय पर्यटन हातूंत चालना मेळोवपा खातीर थंय वेगवेगळी सुविधा उपलब्ध केल्ली आसा. नितळ दर्यादेग, बरे चलपाचे मार्ग, पर्यटकांक अनुकूल अशें वातावरण आनी हांगासर येवपी लोकांक एक अस्विस्मरणीय असो अणभव सुनिश्चित करपा खातीर ह्या वाठारांत वेगवेगळे सुविधांचे सरकारान सुविधा हांगासर राबयल्ल्यो आसा. कोलवा पुलिशेन गवळी वखदां प्रकरणा आड व्हडली कारवाय करीत ह्या कारवायेंत अमेरिकन नागरिकाक अटक केलेली आसा. अमेरिकन नागरीक बायल सुझान अपोलो हाका अटक केली. चरस आनी MDMA बाळगुपाच्या प्रकरणात वार्का हांगासरल्या एका फ्लॅटांतल्यान ह्या बायलेक अटक केली. दुबावीत प्रतीक बर्मन आनी आकाश सजीत हांकां गवळी वखदांची पुरवण करपाच्या प्रकरणा खाला हळदोण्या रावपी अमेरिकन ही नागरीक बायल सुझान अपोलो हाका अटक केल्ल्याचें कळटा. कोलवा पुलीस ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास लेगीत करतात. PWD खात्यान नुवेचो रस्तो रुंद केलेलो आसा. थळाव्यांचो विरोध आसून लेगीत रस्त्यार कॉन्क्रिटाचे डिवायडर लावपाचें काम चालू आसा. पूण रस्त्याच्या सुरक्षे खातीर गरजेच्यो सुविधा करूंक नाशिल्ल्यान रस्तो हुबताना लोकांक धोको उप्रासपाक लागला. डिवायडराचें काम आजून अर्दवट आसून लेगीत हो रस्तो जो आसा तो रुंद रस्तो येरादारी खातीर उक्तो कित्याक केलो असो प्रश्न सध्या थळाव्यांनी उप्राशिल्लो आसा. थळाव्या लोकांच्या म्हणण्या प्रमाण झेब्रा क्रॉसिंग, स्पीड ब्रेकर, रमलर्स आनी शिटकावणी बोर्ड वा येरादारी नियंत्रणा खातीरचे गरजेचे सुरक्षेचे उपाय आजून केल्लेले नात. रस्तो रुंद केल्ल्यान लोक गाडयो वेगान चलयतात. खंयचेय सुरक्षीत क्रॉसिंग नाशिल्ल्यान नागरिकांक रस्तो हुबता आसतना जीव मुठीत धरून हांगासरल्यान वचचें पडटा. कार्मेला कॉलेजीच्या विद्यार्थ्यांक ह्या परिस्थितीक तोंड दिवचें पडटा. सुरक्षे विशीं सगळ्यो उपाय येवजण्यो करच्यो अशी मागणी सध्या थळाव्यांनी लावन धरल्या. कुर्डी वाठारांत येवपी बंदारा प्रकल्पाक थळाव्यांनी खर विरोध केलो. ह्या बंदाऱ्याक लागून रोयिल्ली पिकावळ नश्ट जातली असो भंय थळाव्यांनी उक्तायला. सरकाराच्या जाग्याची आमी कर भरपाक सध्या तयार आसा. ताका लागून थळाव्यांनी उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकराची भेट घेतली आनी पुराय घडणुकेची सविस्तर म्हायती तांकां दिली. उपरांत सगळ्या सरकारी प्रकल्प जे आसात ते रद्द जावपाक शकनात तरी लेगीत घडणूक सुवातेचेर वचून पळोवणी करतले अशें आश्वासन तांकां मंत्री शिरोडकर हाणें दिलेलें आसा. सरकारी जाग्याचे आमी कर भरपाक तयार आसात, मात्र आमकां पिकावळ आनी हांगासर पीक घेवपा खातीर जमीन जी आसा ती बरी आसा आनी हांगा बंदारो जर बांदलो जाल्यार रोयिल्ली पिकावळ नश्ट जातली असो भंय ह्या थळाव्यांनी उक्तायल्लो आसा. हाका लागून ह्या थळाव्यांनी उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकरांची भेट घेतली. ताजमहल हे प्रेमाचें प्रतीक किंवा मोगाचें प्रतीक ना अशें उलोवप जे आसा ते नामनेचो कवी कुमार विश्वास हाणें केलेलें आसा. ताजमहल हे प्रेमाचें प्रतीक कशें आसूंक शकता. औरंगजेबाचे किंवा तांची जी बेगम आशिल्ली जी मरण पाविल्ली तांच्या उपरांत ताणें आयजुनूय कांय बेगम केल्यो अशें उलोवप जे आसा ते नामनेचे कवी कुमार विश्वास हाणें केलें. शहाजहान जेन्ना ताजमहल जेन्ना बांदलो तेन्ना तांच्या बेगमा खातीर बांदिल्लो, मात्र उपरांत ती जेन्ना मरण पावली तेच्या उपरांत लेगीत तांच्यांनी आजुनूय बेगम किंवा बायल्यो केल्यो. मागीर हे प्रेमाचें प्रतीक कशें जावपाक शकता. प्रेमाचें प्रतीक हे जर पळोवपाकूच जाय जाल्यार रामान बांदिल्लो सेतू पळयात अशें उलोवप तांच्यांनी केलें.
अयोध्या हांगासर सध्या कडाक्याची थंडी आसतना थंय मुसळधार पावसाक सुरवात जाली. ह्या पावसाक लागून सामान्य जनजीवन जें आसा तें विस्कळीत जालें, प्रभावीत जालें. तापमानात मातसो घसरण थंय जाणवल्ली आसा. थंडी वाडिल्ली आसतनाच अचानक थंय पावस पडिल्ल्यान हे जनजीवन जें आसा अयोध्येंतलें तें अकस्मात विस्कळीत जालें. पावसाचो अंदाज येवंक नाशिल्ल्यान, पावसाचो अंदाज नासतना लेगीत पावस पडिल्ल्यान लोकांची बरीच गैरसोय जाली. छत्री किंवा रेनकोट व्हरानासतना जे भायर सरिल्ले लोक तांकां ह्या पावसाचो सामनो करचो पडलो. कांय रस्त्यांचेर उदक लेगीत तुंबून उरलें. अशा तरेची परिस्थिती अयोध्या हांगासर उप्रासली. जम्मू काश्मीरांतल्या उधमपूर हांगासर झेल पडपाक सुरवात जालेली आसा, जाका लागून पर्यटकांचे थंय आगमन सध्या जावपाक लागिल्लें आसा. व्हडा प्रमाणांत हो झेल उधमपूर हांगासर आतां पडपाक लागिल्लो आसा. पर्यटकांची पावलां आतां ह्या पर्यटन थळाचेर येवपाक लागिल्लीं आसा. ताका लागून उधमपूर हांगासर झेल पडिल्ल्यान हो सैम जो आसा तो धवो फुल्ल आनी सुंदर असो दिसपाक लागिल्लो आसा. ताका लागून पर्यटक सध्या व्हडा संख्येन आतां उधमपूर हांगासर येवपाक लागिल्ले आसा आनी ह्या झेलाचो आस्वाद घेतना लेगीत हे पर्यटक दिश्टी पडटा. उत्तराखंडांत लेगीत आतां व्हडा प्रमाणांत झेल पडपाक लागिल्लो आसा. उत्तराखंड हे थंड प्रदेश म्हणून थंय ताची वळख आसा. ह्या उत्तराखंडाच्या चमोली हांगासर ह्या झेलाक लागून ह्या वाठाराक एक बरें सुंदर सोबीत अशें स्वरूप आयिल्लें आसा आनी पर्यटक आतां सध्या उत्तराखंड लेगीत आपली हाजेरी लावपाक लागिल्ले आसा. उत्तराखंड वेगवेगळे झेला खातीर फामाद अशे दोंगर आसात. तातूंतलोच हो चिमोलींतलो वाठार आसा जो धवो फुल्ल झेलाच्या चादरीन सध्या आनीक सुशोभीत असो दिसपाक लागिल्लो आसा. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज.